नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. कर्नाटकाच्या डीपीआर संदर्भात ह्यान पयलींच आमी केंद्रा कडेन आक्षेप सादर केला. तांच्या वीज प्रकल्पाक केंद्रा कडल्यान पर्यावरण दाखलो मेळचो ना म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला. आदले लश्कर मुखेली पंजाबाचे आदले राज्यपाल गोंयचे पूत जनरल सुनीत रॉड्रिगीस पिरायेच्या 88व्या वर्सा संवसाराक अंतरले. विजेची तार लागून संसड्यावेल्या कोयराच्या ढिगाक उजो पालोवपी दळाक उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक केले यत्न. देशाक स्वातंत्र्य मेळून 75 वर्सां पुराय जाली खरी, तरी अजून गरिबी, असाक्षरताय, भेदभाव ही आव्हानां आमच्या मुखार आसा म्हूण भारताचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू उलयल्यात. बाल न्यायालयाच्या अध्यक्षपदा सायोनारा टी लाड निवड. मायकल लोबो हांच्यांनी दिल्लीत वचून काँग्रेसीचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाळ हांची घेतली भेट. निकाला उपरांतची फुडली वाटचाल आनी सरकार स्थापनेचेर केली भासाभास. शेतकाऱ्यांक लुकसाण भरपाय दिल्या बगर मिनाच्या ट्रकाची येरादारी करपाक दिवचे ना म्हूण मये किसान सभेची शिटकावणी. तरींतल्यान आरडीएक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.